हेब्रेवांक पोत्र आवेस्पोर 8. जेजू यादनीक मोदेस्त आनी सोर्गींचो गाबारो. जेजू आमचो परोम यादनीक. आमी सांगून आयल्याव तांतलें चड म्हत्वाचें म्हणल्यार हें: आमकां आसा तो परोम यादनीक सोर्गार भोव व्हडत्या देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. तोच गाबाऱ्याचो आनी मनशांनी न्हय पूण खुद देवान बांदलोल्या अस्सोल कोऱ्या तोंबूचो मुण्यारी. दर एक परोम यादनीक दानां आनी योद्न समोरपूंक स्थापलोलो आसा. ह्याय परोम यादनिका लागीं कितेंय तरी समोरपूंक आसूंक जाय, आनी जेजू संवसारांत सुमूर्ती पोरमोणें यादनीक पर्यान न्हय, कित्याक सुमूर्तीन फर्मायल्लीं दानां भेटोवंक दुसरे यादनीक आसात. हांचो सेवाधर्म सोर्गींच्या सेवाधर्माची फकत एक चित्र आनी सावळी. अशेंच मोइजेसा संबंदीं घडलें. मोइजेस तोंबू ताणूंक वेतालो तेन्ना देवान ताका सांगलें, दोंगरार तुका दाखयल्लो त्या नमुन्या पोरमोणें सगळें चोत्रायन कर. जेजू अदीक श्रेश्ठ कोराराचो मोदेस्त. तर आतां जितलो जेजू अदीक श्रेश्ठ कोराराचो मोदेस्त, तितलें अदीक श्रेश्ठ मुण्यारपण ताका दिल्लें आसा. हो कोरार अदीक व्हडत्या बासावण्याचेर स्थापलोलो आसा. खरें म्हणल्यार त्या पयल्या कोराराक कसलीच कोड नासली जाल्यार दुसऱ्या आनीक कोराराची कसलीच गरज आसची नासली. तर त्या लोकांचो गुन्यांव करून देव तुमकां अशें सांगता: पळयात, हांव इस्रायेलाच्या घराण्या कोडे आनी जुदायाच्या घराण्या कोडे एक नवो कोरार करतलों. असले दीस येतात, उलयता तो सर्वेस्पर. तांच्या पुर्वजांक तांच्या हातांक धरून इजिप्त देसांतलीं हांवें भायर काडलीं, तसलो हो कोरार जावचो ना. तीं म्हज्या कोराराक विस्वासी रावल्लीं नात, आनी ह्या पासत हांवें तांकां सोडून दिलीं, उलयता तो सर्वेस्पर. ते दीस पावतच इस्रायेलाच्या घराण्या कोडे हांव कोरार करतलों तो असलो, म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या मनांत हांव म्हजे कायदे घालतलों आनी तांच्या काळजांचेर हांव ते बरयतलों. आनी हांव जातलों तांचो देव, आनी तीं जातलीं म्हजीं पोरसां. सर्वेस्पराची वळख करून घे, अशें म्हणून शेजाऱ्यां वो शेजान्नी आपल्या शेजाऱ्याक वो शेजान्नीक, आनी भावां आनी भयणी आपल्या भावाक आनी भयणीक आनीक शिकोवची गरज पडची ना. हांव आपलो देव म्हूण तुमचे मदलीं सगळीं म्हाका वळखतलीं, व्हड व्हड तशीं ल्हान ल्हान मनशां, कित्याक हांव तांचे अपराध बक्षितलों आनी तांच्या पातकांचो आनीक उगडास करचो ना. नव्या एका कोराराची खबर करता म्हणटच तो पयलो कोरार देवान रद्द केलो. तर जें कितें पोरणें जालें आनी जांचे दीस बोडले तें शेकी नाच जावंक पावता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.